आताच एक न्यूज आहे की सोनिया गांधीन जोकी अलेमान युरी अलेमानचे इंडक्शन अप्रूव्ह केलं. सो ते तुमच्या पक्षान आशिल्ले आणि आता ते परत काँग्रेसीन वता. तुमची कितें आसा? काय ना म्हणजे काँग्रेसीन गेले गुड लक टू. सोनिया गांधीन अप्रूव्ह केल्या कशें म्हणटा काय ना सोनिया गांधीन अप्रूव्ह करचें म्हणटा तर जाल्यार जोकी अलेमा मुख्यमंत्री जाल्लो गोंयचो अशें जर जालें जाल्यार तशें दिसता. एनीवे इज टेकन अ स्टेप. इवन तो उर्फान म्हणलो तो म्हणटालो की आपण सोनिया गांधी कडेन जाय. कित्याक म्हाका दुसऱ्या पक्षाचेर कांयच कमेंट करपाचें ना. आमी आमचो पक्ष एक रिजनल पार्टी विच इज इंडिपेंडंट. दुसऱ्या पार्टीन कोण येता कोण वता चालू आसता. युरी आलेमांव आमचे पार्टींतल्यान भायर सरिल्लो. भायर सरला हांव खूब जाण जेन्ना पावरान आसता तेन्ना थोडे लोक येतात. थोडे पावरान नासतना येतात. पावरान नासतना येता तो ताजो कमिटमेंट स्ट्रॉंग आसता. पावरान आसतना येतना आमकांय बी एक तें एक्सपिरियन्स मेळिल्लें आहा. आतां गोंयचे लोक फेर वेदर लोकांक कशें पळयतात हें आतां टायमूच सांगूंक शकता. फेर वेदर म्हळ्यार कितें की सूप धरप वारें मारता ते भशेन. आतां वारें जर आमच्या पक्षाचें मारलें आनी तेन्ना तूं तशें सूप धरलें आनी तूं मागीर पडलो म्हणून दुसरे कडेन गेलो लोक तुका कशें पळयतले हें आतां पळोवपाची उत्सुकता म्हाका आहा. चड करून कित्याक आतां लोकांक ऑप्शनां मेळ्ळ्यात खूब आनी कुंकळकार म्हणटे अशें पळोवपाक गेले जाल्यार क्रांतिकारी लोक. गोंयांत क्रांती सुरवात करपी कुंकळकार. आतां ते गोंयाक एक कितें डिरेक्शन दाखयतात काय कितें जाता तें आतां काळूच फुडें सांगूंक शकता. न्यू इंटिजर ब्लॉक आसा तो केन्ना येता? खंय न्यू ब्लॉक कुंकळी आमचो येतलो. एक कितें आहा न्हू बिगर BJP पक्ष कशें आपलें पावल मारता ते गोंयची जनताय बी बरी उत्सुकतायेन पळयता. NCPन आतां डिक्लेअर केल्लें आहा की NCP एक पार्टी ऑर्गनायझेशन फॉर्मेशनाक आपूण स्टेप मारता. तांचो जो प्रभारी आहा आनी तांचो जनरल सेक्रेटरी आहा प्रफुल्ल पटेल ताणें तें पावल मारपा खातीर कितें स्टेप घेतले. म्हाकाय ताणें फोन बी केलो मेळुया. म्हाका अशें दिसता की BJPचे विरुद्ध एक ऑल्टरनेटीव क्लियर ऑल्टरनेटीव नव्या वर्साक गोंयकारांक दाखोवंक जाय. ना जाल्यार ही जी फकाणां जाल्ली चड करून आमचे जे तरूण पिळगेक फटोवपाची फकाणां दितात. 10,000 नोकऱ्यो इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर जाता. ह्यो 10,000 नोकऱ्यांक फायनान्शियल एलोकेशन आसा काय कितें? आज सॅलरी दिवपाक गव्हर्मेंट लोन दिता. नोकऱ्यो करपाक गव्हर्मेंटान फायनान्शियल एप्रुवल दिली. फायनान्शियल सँक्शन फायनान्स डिपार्टमेंटान एप्रूव केल्यो 10,000 नोकऱ्यो. ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय आतां ते करूंक सोदतात. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय करप म्हळ्यार कितें की आमचे पार्टीक मतां मारा आनी नोकऱ्यो व्हरा.